पोरसकडे न्हयबाग राष्ट्रीय महामार्गाचेर बिरेस्तारा फातोडेर भिरांकूळ अपघात जालो। पणजेच्यान दिल्ली वचपी कंटेनराक हो अपघात जालो। देवादयेन कोणाकूच दुखापत जाली ना। धोकादायक जंक्शनाचेर हो अपघात जाल्ल्यान लोक तिडकल्यात। पळयात पुराय बातमी। उडान पूल सांगलोला असेंब्लीन सुद्धा सरान सांगला प्रवीण आल्लेकरान हे जंक्शन आम्ही त्यांना बंद कर म्हटलेले। दोन जंक्शन हे आणि एक वयले कंपल्सरी जायच पडटा ते लोकांक, कित्याक थिंगाच्यान एक गांव लागीं आसा आनी गांवांतून ते 4-5 गांव आहात तांकां एक सर्कल ते जायत। ताका लागून सरान तांकां उडान पूल हेतून असेंब्लीन तेजी सांगला, पूण हे सर्कल बंद करपाक हांव 4 म्हयने जालो तांच्या फाटल्यान लागला। ग्रामसभेचे रेज्युलेशन दिला, कोलवा वचून तांकां सांगले तो वेणू काय कोण तो आतां चड सुबेसा तो चड सुबेसा ताका कोणाचो हात हा आनी कितें आतां आमकां काय खबर ना। पूण हांवें हेका सरकाराक लागून खूब फावटी आमी ग्रामसभेक इश्यू करून तो रेज्युलेशन ग्रामसभेचे रेज्युलेशन दिल्लेले आहा। बॉडी मिटिंगेच्यो हे आतां 15 दिसांनी ते रेज्युलेशन ताका दिल्लेले, पूण हेचेर एक्शन आयज मेरेन जायना। गाडी यो आता अजून ते फ्लायओव्हर म्हटल्यार तो इमिजिएट जावचो ना। आमचो साहेब आसा आमदार साहेब तेजे खातीर प्रयत्न करता ना असो ना। असेंब्लीन सुद्दां तेणे आवाज उठयता ना असो ना, आयज ना फाल्यां पण टेम्पररी हांगा एक कॉन्स्टेबल तरी ह्या जंक्शनार दवरपाचो, नाजाल्यार असो तो इन्सिडंट हे जायत रावतले। आम्ही आयज पोरसकडे न्हयबाग ह्या राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारात एक कंटेनर काल पहाटे पणजेच्यान दिल्ली वयताना हांगर अपघात जाला। हे जंक्शन अत्यंत धोकादायक आसा। जायत्या वेळार थळाव्या नागरिकांनी हे जंक्शन बंद करचे, उड्डाण पूल उबारपाचो अशी मागणी केली। ह्या वाठारात व्हडा प्रमाणात अपघात जावन जायते मनीस दगावले आसा, पूण सरकाराक कशाच प्रकारची जाग अजून मेरेन येवंक ना। कंटेनर पहाटे 4 वाजच्या दरम्यान वयतालो आणि त्याच्या मुखायल्यान एक टॅक्सी चालक जो टॅक्सी कशा तरेन तरी चलोवन कदाचित तो पिवनूय आसतालो, पूण ताका वाटोवपा खातीर हो कंटेनरचो वाहन चालकान आपली गाडी सायडीन घेतली आणि कंटेनर उलटो जालो। जिवीतहानी झाली ना, पूण भविष्यात जायते अपघात जायत आसा। वर्तमान काळानय अपघात जाल्या, आतांय भविष्यात जातले। हाचो सरकारान दखल घेवन जे जंक्शन आसा ते जंक्शन बंद करचे, थंय कसल्याच प्रकारचे सिग्नल ना, दिशादर्शक फलक लावपाची तयारी सरकारान करना। जायत्या वेळार लोकांनी निवेदनां सरकाराक भेटयली, पूण आयज मेरेन कसल्याच प्रकारचे उपाय येवजण करून आसल्यान अपघात वाडत आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।